गोंयभर एलईडी स्ट्रीट लायटीचे मॅच जाला। स्ट्रीट लायनीचे मेंटेनन्साक कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी स्टाफ दवरिल्लो ना। कंपनीनी हाताभायर गेल्ल्यान आतां मेंटेनन्साचें काम खात्यान परत लायटीच्या खात्याच्या स्टाफाच्या माथ्यार मारला। आसा त्या मतदारसंघांनी मेंटेनन्स सारखे तडीक लावन मागीरूच बाकीच्या मतदारसंघांनी एलईडी लायटिंगाक हात घालात म्हूण सरकारान खंय आतां कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी दिल्या। एलईडी लायट घालपाचो हो जो सगळ्यांक स्ट्रीट लायट चेंज करपाचो तो प्रोग्राम गेल्या वर्सा म्हणजे नोव्हेंबरांसून स्टार्ट जाल्ले आनी ज्या कंपनीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां मे पासून कंप्लीट करता म्हणून सुरवातीक एग्रीमेंटान हें केल्लें, पूण इलेक्शन जालें मदीं पंचायत विधानसभेच्या इलेक्शनाक लागून थोडेशे डिले जालो आनी तेजे नंतर मागीर तांकां आनीक थोडो टायम दिलो। पूण जवळ जवळ आयज 1,30,000 सुमार पोल कंप्लीट केल्ले आसा आनी जवळ जवळ 50,000 पोलांचेर स्ट्रीट लायट घालपाच्यो आसा। एक कंप्लेन आसा जी एलईडी फिक्चर घातल्या बरोबर 8 दिसांनी ते फ्यूज ऑफ जाता। हो मेजर प्रॉब्लेम हो सगळ्यात आमी फेस करता आनी ह्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना ज्या कंपनीक हो दिल्लो आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दितना तसो दिल्लो आसा की ही एलईडी लायट घालप आनी तेंच्यांनी त्यो मेंटेन करप। आतां अंडर हे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टाचे असल्या कारणान आमचे जे लायनमॅन आसा डिपार्टमेंटाचे ते थंय इंटरफेर जायना आनी त्या खातीर हो प्रॉब्लेम मेंटेनन्साक जाल्लो आसा। तेंच्यांनी एक्चुअली 2000 लायटी फाटल्यान 2 टिमी फक्त मेंटेनन्साक दवरूंक जाय आसल्यो, पूण त्यो तेंचे कडेन जावंक ना कारण तेंचे कडेन तशें मॅन पावर ना। आतां आमी 2-4 दिसां पयलीं एक डिसिजन घेतलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टाक लागून आनी त्या कंपनीक लागून आमच्या खुबश्या लोकांक गोंयभर त्रास जाता, घातलेल्यो एलईडी लायटी त्यो मेंटेन जायना। आमी आतां सगळ्यांक सर्क्युलर काडलेले आसा सगळ्या डिविजनांनी की ज्यो एलईडी लायटी घातलेल्यो आसा त्यो लायटी मेंटेन आमचेच लायनमॅन करतले। खूब वेळा आमदार केन्ना एका जेईक फोन करतालो की अमके लायट पेटना लायट पेटना जाल्यार जेई सांगताले ते आमचें काम ना, तें कॉन्ट्रॅक्टाचें काम म्हणून, पूण तें हें जावचो ना। आतां हेजे फुडें आमी ज्या ज्या जाग्याचेर शक्य आहा थंयसर आमचे लायनमॅन जे पयले ऑन ऑफ करताले मेंटेन करताले ते काम करतले। म्हणजे मेंटेनन्साचो जो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो लायटी एलईडी घालपाचें उरलेलें काम आसा तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आसा, ज्यो पयलीं लायटी घातलेल्यो आसा त्यो तुमी मेंटेन करा आनी मागीर फुडल्यो घाला। सरकाराची कामधेनू स्कीम सामकी बरी आसा। गोंयांतल्या अभ्यासू तरुण दूधकारांक कामधेनूचो खूब फायदो जाला। 70च्या कांय तरणाट्या दूधकारांनी स्किमीची तोखणाय केली। कांय दिसा फाटीं 70तल्याच कांय दूधकारांनी कामधेनू स्किमीचो फायदो फक्त बँकांक जाता म्हूण कुतां काडिल्लीं। कांय दिसा फाटीं 70च्या कांय दूधकारांनी सरकाराच्या कामधेनू येवजणेची बँको दूधकारांक सारकी म्हायती दिना म्हूण विशय काडिल्लो। येवजण खंय दूधकारांच्या न्ही बँकांची भर घालपाची। आतां 70तलेच कांय तरणाटे दूधकार कामधेनू स्किमीची तोखणाय करपाक फुडें सरल्यात। जे कोणाक स्किमी पास करता पळय पयलीं विवोन तेजी पयलीं सर्च करपाची की बाबा तेजे कडेन कितको जागो आसा आनी तेजे कडेन फॉर्डर आसा काय ना, तो तांकां खावपाक कॅपेबल आसा काय ना, तेन्नाच ताका त्यो 5-10 गायो सँक्शन करपाच्यो। नाजाल्यार कोणाकय गायो दितल्यो आनी असले लोक येवन बाजारांत बॉब मारतले एकी कडेन आनी जे कोण करणारे बिझनस आसा पळय तांकां सुद्दां हो जो वायट परिणाम जातलो। आतां हांवें एक 40 गायो घेतलेल्यो कामधेनू स्किमीच्यो आनी जेन्ना हांवें कामधेनू स्कीम स्टार्ट जाली पळय तेन्ना 40 गायो घेतल्यो। म्हाका गायो बऱ्यो मेळ्ळ्यो आनी दूदय बरें मेळ्ळें आनी हांवें तितून त्या 40 गायो वयल्यान म्हाजे कडेन 100 आयज गायो आसा आनी परत हांवें भायल्यान निकत्यो बी हाडून। पूण लोकांनी थोड्यांनी कितें केलां गायो घेतला स्किमीच्यो, गव्हर्मेंट सबसिडी दिता 75% 90% आनी गव्हर्मेंट 40% दिता, ह्याच खातीर गायो घेतला। तेजेर स्टडी करूंक ना की बाबा गायो घेतल्या उपरांत ताका खावड कितकी लागता, ताका खर्च कितको येता, मागीर बँकेचो कितको इन्स्टॉलमेंट, आपूण कितें करपाक जाय हें कोणी स्टडी करूंक ना। प्रोग्रेसिव्ह फार्मर आसा आनी जे कोण फुडें सरपाक सोदता पळय तांकां बॅड इम्प्रेशन हाडचो न्हय। अशें पेपरार वाचतकीर लोक विचारता अरे कामधेनू गायो घेतले की कशें रे, पेपरार मरे येता स्किमी बरें ना हे ना, पण आमकां चडशे लोकांचे फोन येयलो उपरांत म्हाका ही रिपोर्टिंग करपाची पडली की कामधेनू स्कीम इतकी बरी आसा की असली स्कीम आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या हितून आनी खंयच्याच हितून ना। ग्रीन फॉर्डर सबसिडी आहा, ते तुमी प्लांट घालता तेका सबसिडी आसा, प्लस तुमकां हेजा तुका पशुपालन तेंचे जेन्ना वासरू जाता तांकां जे धाकटे कॅटलाक तांकां सुद्दां गव्हर्मेंट राशन दिता। अशी स्कीम म्हाका तरी सुफेन पायन सांगला तशी अशें म्हाका तरी दिसता अशी स्कीम ऑल ओव्हर इंडियात खंय ना। आनी म्हाजें कितें सांगपाचें ही जी स्कीम आहा ताका आमी सारके एक्झॅक्ट प्रॉपर यूज करचो। त्या बरें जाल्यार म्हाका अशें दिसना आमी करता, आमी सगळे मेळून करता, आमकां तर अशें लॉस किंवा अनवायबल प्रोजेक्ट म्हणून असो कांय दिसना।
आणि जितले गव्हर्नमेंटा कडेन जाता ते तितले करता. थोड्या दूधकारांनी कामधेनूचेर जोडले, थोडे म्हणटात दूधकारांचे खुस्तार बँकांनी जोडले. दर एकल्याचो एक एक अणभव. मात 70तल्या दूधकारांचे कामधेनूचेर 2 गट पडल्यात इतले खरे. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. बेजबाबदारपणान स्कूटर चलयता म्हणून वेर्णा पुलिसांनी एकल्याक धरलो. भितर बडयला तो डार्लिंगटन रॉड्रिग्स. वेर्णा आरडीसी कडेन तो बेशिस्त गाडी चलयतना मेळ्ळो. रस्त्यान चलतल्या राणा गांगुली म्हणटा ताचेर ताणें स्कूटर मोखली आनी उपरांत पार्क केले ट्रकाचेर. गांगुलीक ऑस्पिसियोत उपचार चलतना मरण आयलें. तो मूळ पश्चिम बंगालचो, रावपी फोंड्यां. घेवया एक ब्रेक.